नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर. आयज हांव ह्या ब्रिजार आसा, ज्या ब्रिजाचे 10 दीस पयलीं ओपनिंग केलेलें आसा आनी ह्या ब्रिजाक चकचकीत लायटी घालून दवरलेले आसा. ते कोणा खातीर ते म्हाका खबर ना. ह्या पोर्टाचें आनी ह्या ब्रिजाचें नांव दवरलां तेंच्यांनी पोर्ट कनेक्टिविटी. सो डेफिनेटली पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणल्यार सादारणसो भुरग्याक या कोणाकय सांगितलें जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणल्यार कमर्शियल एक्टिविटीज जावपाची आसा. आतां जेन्ना कमर्शियल एक्टिविटीज जावपाची आसा जाल्यार ते कसले कमर्शियल एक्टिविटी जावपाक बेजिकली आख्ख्या गोंयकाराक आनी म्हाज्या मुर्मुगांवच्या जनतेक सांगूंक सोदता, कमर्शियल एक्टिविटीज जी आयज पोर्टान चलता ती मॅक्झिमम इज कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन. ज्या गोष्टीचो आमकां भंय आसलेलो, ज्या गोष्टी बद्दल आमी उलयताले, ज्या गोष्टी बद्दल आमी सदांच लोकांक सांगताले की हो जो कोळसो आसा पळय एक दीस सड्याकारांक काबार करतलो, वास्कोकारांक काबार करतलो, तो दोनापावल पर्यंत पावलेलो आसा आनी एंटायरली रेल्वे ट्रॅकान तर आख्खो हो कुळ्या पर्यंत वयता. सो जो भंय आसलेलो त्याचो आयज हो भंय ओपन जावपाचो आसा आनी ते जे गूड जे आसा पळय, जे गव्हर्मेंटाचें जे एक्चुअली इंटेंशन कितें आसा पळय तें हिंगा कळटा. जेन्ना ह्या ब्रिजाक लायटी घातलेले आसात, म्हाका एकूच लॉजिकली कळना, ज्या ब्रिजा वयल्यान कोळशाचे ट्रक वचपाचे आहा ते सगळ्यांची तोंडां काळी करपाचे त्या कोळशान वचोन त्या ब्रिजाक लायटी घालून ताचो कितें फायदो आसा. इनॉग्रेशनाचे 2-4 दीस आय कॅन अंडरस्टँड, मनशाक उमेद आसता की आपूण नवें कितें तरी केलें ताका लायटी घालून चकचकीत करचो. जेन्ना कोल पोल्युशन आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचा त्या ब्रिजाक लायटी घालून फायदो कितें आसा. आजी आणि माजी आमदार जे भारतीय जनता पार्टीचे मुर्मुगांवचे आसात, काल जेन्ना बायणाचे दोन्ही आमचे सर्वीस रोड जे कनेक्टिंग बायणा रोड आसात जे बंद केले आनी त्या कनेक्टिव्ह ऑफिसाच्या लोकांनी सांगले की सेक्युरिटी रिजना खातीर बंद केले. ह्या आजी आनी माजी आमदारान स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलेलें. सेक्युरिटी रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? लोकां खातीर ब्रीज यूज जावप हें सेक्युरिटी रिजन? लोकां खातीर जे ब्रीज बांदला, लोकां खातीर जो गव्हर्मेंटाचो पयसो यूज जाला, लोकांनीच ताचो यूज करपाचो ना. आनी ज्या पोर्ट जो आख्खो एमपीटीन जो घेतलेलो आसा पळय, एमपीटीचो भाड्याक घेतलेलो आसा अदानी JSW, त्यांच्या खातीर तुमी गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो मोडटा म्हटल्यार प्रायवेट कंपनीक तुमी वयर काडपाक सोदता. आनी लोकां खातीर जो ब्रीज आहा तो सेक्युरिटी रिजना खातीर बंद. सेक्युरिटी रिजनाचें उलयतात जाल्यार म्हाज्या लेफ्ट सायडीक आसा IOCचे टाकयो. हेच्याकून व्हडलो आनी टायम बॉम्ब कितें जाय? तूं ब्रिजार उबो आहा, लेफ्ट सायडीक तूं सेक्युरिटी रिजन आसा. जाल्यार ह्या आजी आनी माजी आमदारांक दोगांयनी उलोवपाक जाय आनी दोगांयनी लोकांचे न्ही जे गैरसमज जे जाता पळय, जे तयार केलेले आहा भारतीय जनता पार्टीचे, ते लोकांक क्लियर करपाक जाय. बाबा हो पोर्ट आनी हो ब्रीज कोणाक यूज जावपाचो? हे लायटी कित्याक घातल्या? हो कोणा खातीर खर्च? हेचे पयशे कोण पे करतलो?